काणयेचें नांव देड हजार रुपये आनी दुबळिकाय. काणयेकार वाली कॉड्रस हाजेकार. ही काणी प्रस्तुत केल्या प्रेम मोरस, मंगलोर. काणयेचें नांव जावन आसा 1,500 रुपये आनी दुबळिकाय. गिमाळ दीस सोंपोवन आतां पावसाळ सुरू जावंचार आसा पुता. तुमी कांय एका म्हयन्यादी आयिल्ले ते रोसाळ कापो पणसू मात्र न्हय लाच्चिलाच्या देगेल्या दोणप्याचेर वा त्या दोमसागुडाचेर आसचे पालपणसो सयत खावंक मेळटे. घरा भायल्या आंगणांत केल्ल्या मातयेच्या सोप्याचेर बसून पानपोड धाडयत आसता दाविदाम उलोवन गेल्ल्या परींस घरा भितर वोल्तेराचेर बसून मोबायलांत आयिल्ल्या व्हॉट्सएप मेसेजींक वाचच्या ब्रेंडान आपले तोंड हिवाळ्ळे. देखून पास्कल थंयसो उठून घरा भायर येवन आंगणाक येवन आपले दोनी बावळे विस्तारून आंग वोळ काडन अर्द्या मनान घरामुखल्या जाग्याक पळयत रावलो. आना आमगेर आतां आंबे भिंडा जायनात. आदले फावटी मायन केल्ले लोणचें हांवें व्हेल्लें. ते खावन म्हजे कुलीग म्हणटाले आख्ख्या लंडनांत असलें लोणचें मेळचें ना. आंब्या रुखाचेर आयिल्ली बेंदार रुखार सोडून कोणें कातरची पुता. म्हाका आतां हात पाय कामतात. कांय आसचे इल्ले धैर्य आनी त्राण एकठांय करून रुखार चडचें मौन केलें तर तुजी आवय म्हाका देंगणो. वय तूं ह्या प्रायर रुखार चड आनी कांय लोकून पडशी तर तुजी चाकरी करची ओडणी. पूण कांय आगान तुका पडलें तर कोण आसा. दाविदामाची उतरां समच्यादी कुजना तावन सेल्लीबायन जाप दिली. ब्रेंडा अजून घरांत चलच्या उलोवण्याक आनी आपणाक कसलोच संबंद ना म्हणल्या जिन्सार मोबायलांत रिगल्लें. इजनेर शिकाप जोडोवन लंडनांत काम करनासच्या पास्कलान आपल्या पत्नी ब्रेंडा सवे आपणान जोल्मोन व्हड जाल्ल्या गांवाक येवचें हें दुसरे फावटी. ब्रेंडाक गांवाक आपोवन हाडूंक सयत पास्कलान वर्ती मेहनत केल्ली. आजीक 17 वर्सां आदीं पयले फावटी आयिल्ल्या वेळार ब्रेंडा नवी होकाल. मूळ गांवचे तरी मुंबईंत जोल्मोन व्हड जावन शिकून कामाक लागलेंच तिका हो मायगांव गांवच्या मनशांचेर तांच्या भास आचार विचारांचेर एका रितीचो तात्सार आसलो. आमी पळय जाय संवसाराची अद्भुतां, ग्रेट वॉल ऑफ चायना, इजिप्ताची पिरामिडां, जॉर्डनाची पेट्रा, ब्राझीलाची क्रायस्ट द रेडिमियर इमाज. आनी तूं म्हाका तुज्या काट गांवाक आपयताय. कितें आसा थंय? जळारीचे मार, गोट्यांतल्या गैरांच्या शेणाचो वास, घरच्या सुण्या माजरांच्या लुवेची घाण आनी पावसांत जावचो केद. कारेंट ना आनी तुजी ती गांवठी मनशां येवन कितें पुरा खावंक दितात. ओ ब्रेंडा प्लीज, तुका केन्ना हांवें गांवांत ससनाक रावंक ये म्हणलें? म्हाकाय गांवाक वचून येवया म्हणून मौन जालां. आदले फावटी मदर्स डे दिसा गांवाक गेल्ल्या म्हज्या इश्टाच्या मोबायलाचेर हांव माय लागीं उलयतना ती म्हणाली, म्हजो एकलोच पूत, म्हाका पळोवंक आशा जाल्या पुता. आमकां कितेंच नाका, एक फावटी येया. तोंड बर पळय जाय म्हणली आशा जब्बर जाल्या. देखून एक फावटी वचून येवया. तूं आनी तुजी माय सगळो ड्रामाबाज. पुता तावन लुटोवंक हे सर्व तिचे नखरे. पूत मिनत करन आतां इत्तून पावला देखून तांकां वाऱ्या रूपची आशा. ब्रेंडान उक्त्यान आपलो चीड उसारलो. ब्रेंडा प्लीज, तुवें सांगचे परी ना. म्हज्या आवय बापायन म्हाका कितेंच लुटोवंक ना. हांवें अप्रुपायेन दादच्या थोड्या दुडवांत तिंजी येतात. शिवाय केदींच तांणी दुडू धाड वा वस्तू हाड म्हणून म्हजेर मागणें करूंक नात. पास्कलान ब्रेंडाक बळोवंक प्रयत्न केलें. एका शर्ताकाल हांव येवंक कबूल आसां. म्हाका 2 हफ्तोभर थायलँड, मलेशिया, सिंगापोर भोवंक वशी तर उपरांत हांव तुजे संगी तुजे गांवाक येवंक तयार. म्हजो गांव तुजो न्हय? ब्रेंडान कितेंच जबाब दिली ना. पूण अखेरीक तरी येवंक वपलें म्हणल्या संतोशान पास्कलान थायलँड, सिंगापोर, मलेशिया भोंवडोवंक व्हरून
पाटी येताना आपल्या मायगावाक येऊन पावल्लो. पासकोलोसो दुसरो सकाळ कोंब्याच्या सादांत सुरू जाताना तो सुटसुडीत जावन उठुल्लोस घराबाहेर येवन फांत्याच्या नितळ दवासो अनभोग करी लागलो. तितल्यार दाविदामो हाती 3 सुके नारळ विंचोन येवसो आणि ते हाडून आंगणांत देगेन दवरताना पास्काल म्हणालो, आना माडांनी नारळ सुकल्यात. कित्याक तू कोणाय आळांक हाडून ते काडणं विकानाय. गावांत आता नारळ काडूंक सयत एक आळ मेळना. देखून नारळ सुकून पडटा सर राखूंक पडटा. नारळांकी आता मोल ना पोता. 1.5 एकरो सुवातेचो तो जाळगो. थोडे माड माडयो केळंबे, थोडी रांदवय आणि थोडे रूख चिंचेचे, भिंडाचे, बिंबळ्यांचे. आना आमकां आता पुणोसो मेळनात. तुज्या इजनेराच्या शिकपाक म्हणून मुकलो 1/2 एकरो जागो विकुल्लो पोता. पणसाचे 2 रूख तांतू आसात. ते रूख आता गंवचे मापली एला मार घेतात. कोण ना आता पणसाक. घरांक तशेंच पांपियां बिकनांक सयत शहरांत विपरीत कांयच खंय. आना तर हांव तुका इल्लो दुडू दितां. तूं म्हाका कशें तरी पणसाचे गरे, नारळ, तालट्याची सूर, चिंच आनी इंदाचें पीठ हाडून दी. म्हाका म्हज्या कोलिगांनी हें सर्व हाडून येवंक सांगलां. तितल्यार दोळे गश्टीत ब्रेंडा घरा भायर आयलें. दुडू? कित्याक? कोणाक? हो दुडू. आनाक हांवें पणसू, नारळ, सुरू, चिंच आनी हेर वस्तू विचारले देखून. घरच्या नारळांक, चिंचेक आनी पणसाक सयत आनाक दुडू दी जाय. ब्रेंडाचे तिक्षे सवाल आयकून पास्काल आपराधी जिन्सार दाविदामाक पळय लागलो. दाविदाम आपणाक कितेंच आयकूंक नातल्या बरी एक कुंटो घेवन जाल जाडी लागलो. नश्तो तयार आसा. तुमचे उलोवणे जालें तर सगळी येया. कुजनांत सेल्लीबायन येदोळस खायलळ करून आता वानांत कितेंगी वाटोन आसतना आवाज दिलो. सूटकेस तयार करताले. सांजे तांकां एअरपोर्टाक आनी मध्यानाच्या रातीचे फ्लायट धरून लंडनाक पाटी वचूंक आसलें. ब्रेंडा, तूं बेश्टेंच बिगडताय. हांव जाणा. थायलंड, सिंगापूर आनी मलेशिया म्हणून जायतो दुडू आमी विबाडला. हांवें आनाक म्हणून कांय सडीत दुडू दिवना. फकत 1,500 रुपये म्हळ्यार 12 पाउंड दिल्यात. तूं बेश्टेंच चिडा नाका. पास्काल समजायतालो. तूं जाणाय, तुज्यो पोटल्यो तुज्योच सुटकेसींत घाल. म्हज्या सुटकेसींत जागो ना. अशें म्हणटास आपले एक काजारा वेळार कोणेंगी आयर जावन दिल्लें कापाड काडन पास्कालाक दिवन ब्रेंडा म्हणालें, धर हें कापाड. तुज्या आवयक दी. फाटल्या 3 दिसांत हांव तिचो सैलाप पळयलो. कितें पोळी, कितें खाणां. आमी कितें बुकींग येता म्हणून अशें रांदलां काय. तुजें कापाड तुनसू दी. पास्कालान जाप दिली. पूण तुजी आवय तुनसू दी. म्हाका ते सैलाप समजनात. पास्कल उपाव नासतना ते कापाड घेवन कुजनांत नितळ करून आजच्या आवयक दिताना ते कापाड पळयतच सेल्लीबाई जाप दिवन म्हणाली, म्हाका कित्याक नवें कापाड पुता. म्हजे लागीं मिसाक वचोंक कापडां आसात. तुवें तुज्या बायलेक कापाड दी जाय. माफ कर पुता. आमी ह्या पावटी सयत तुज्या बायलेक कापाड या कितेंय दिवंक शकली ना. तितल्यार दाविदामान एका पोत्यांत थोड्यो पोटल्यो हाडून येवचें दिसलें. थोडे सोण्णां काडिल्ले नारळ, चिंच, भिंडा साल, लोणचें, इंदापीठ सकट तांतू आसलें. आमसोरान पास्कलान ती पोटली आपल्या हँडबॅगांत दवरली. सांजेचो वेळ लागीं येतलो. देखून आमसोरान सर तयाराय करून वेळार आयिल्ल्या टॅक्सीचो आवाज आयकतच दाविदाम आनी सेल्लीबायेचे बेसांव घेताना दाविदाम आनी सेल्लीबायेच्या दोळ्यांनी देवचे दुखा तेंबे पास्कल आनी ब्रेंडाच्या सुक्या दोळ्यांची सोबाय पळयतालीं. आमी लंडनांत एका हिवाळ राती पार्टीतावन पाटी येताना एका भिकाऱ्याक 10 पाउंड दिल्ले. ताणें ते घेवंक नात. उडास आसा तुका? कार मुखार गेल्ल्या परींस ब्रेंडान विचित्र सवाल केलें. पास्काल मनस्सू उरलो. ही दुबळीकाय ही दुडवाची न्ही, मोतीची वैचारीक दुबळीकाय. हांकां कितलेय दी पूण तांकां पावना. नॉनसेन्स. ब्रेंडा आपल्या इतल्याक शिणतालें. ब्रेंडा, कित्याक तूं कारण नासतना अशेंच उसांबळ जालें?
म्हाका पातये हांवें फकत 1,500 रुपये मात्र दिल्ले आनाक. सट्टीक एक पयसो सयत दिवंक ना. घरचे नारल आनी वस्तूंक सयत तुज्या आनान तुका विकचें सारकें गी. तूं समजनाय ब्रेंडा. ह्या पोटलेंत पळय, इंदा बीट आसा आनी कितें सर्व आसा तुका समजयता. म्हणून हँडबॅग उगाडून पास्कलान एक एक पोटली काडून ब्रेंडाक दाखोवन म्हळें, आनान ह्यो वस्तू सरू भायर तावन मोलाक घेतल्यात. ब्रेंडा मोन नातल्ल्या मोनान एक एक पोटल्यो पळोवन आसलें. इंदाचें पीठ, आंब्याचें लोणचें, कर्डांचें लोणचें, बिंबळ्यांचें लोणचें, पणसाचे गरे, सुकी मासली, नारल आनी कितें. तिचे गमन एका ल्हान एनवलपाचेर गेलें. तिणें तें एनवलप उक्तें केलें. तातूंत 100चे 15 नोट आसले. ते पास्कलान दाविदामाक दिल्ले. दोगांय आतां मनी जाल्लीं, पूण तांचे मदलें मौन आतां उलोवन आसलें.